बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, व्हडा खुशालकायेन आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून आमची गांवची आजकारील रुजार सायबणीची परब सोंबोरूंक आयज आमी ह्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आयच्या दोबाचीक सेवाधर्माचो विशय मारयेच्या पावलांनी चलूंक गोंयकेचें जिवीत संवसारांत मोगाचो संतोश. देव जावन आसा मोग आनी मोग आसता थंय राग आनी नोटकाय न्हय पूण बोगसोणें, काकलूत आनी सेवा बसता. आंकवार मारयेन देवाचो मोग चाकलो आनी हेच मोगान जेवंक आपलो पवित्र कोराबो एक मोगाचो आनी सेवेचो नमुनो केलो. आयज हीच आंकवार मारिया आपल्या पावलांनी चलून जेजूच्या उतरा पोरमोणें जिवीत जिवंक आनी मोगाचो संतोश शिपडावंक उलो करता. आंकवार मारेन सदां जिवितांत देवाची खोशी केली आनी आपल्या उतरा आनी कोन्या वरवीं तिणें जेजूक ग्वाय दिली. आयज रुजार सायबणीची देख घेवन आमी आमचे घोराबे समुदाय आनी फिरगोस मोगाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक आनी एकचार आनी सहभागेलेपणान जिवंक आंकवार मारे भाशेन आमचे घोराब्यांत शेजाऱ्यांक आनी समाजांत खुशालकाय आनी संतोश हाडटेलीं हातयारां जावंक रुजार सायबिमाचे मजतीन ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत मागुया. आनी भाव भयणांनो, सुरवातेची कल्पना आमच्या मनांत धरून मारयेच्या पावलांनी चलून जेजूचे नीस गोवाय आमी जावंक आनी हे भाशेन घोराब्याक मोगाचो संतोश हाडूंक ह्या मिसान बापाची मजत आनी कोरपा रुजाय सायबिणीचे विणवणेन सगल्यांक आमकां मागुया. आनी जायते पावटी घडे असलें आमचें जिवीत जावंक आमी चुकल्या. आमची अस्कोताय देवा मुखार दवरून ताचे काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून कोणान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सुद्दां सकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कराट म्हण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक.
प्रार्थुया रुजाय सायबिणीचे विणवणेन आमच्यो गरजो बापा मुखार बाबार्थान दवरुया. आयचे मीस देवाकार दिवन आपलो वाडदीस समरमता स्टॅनली डायस ह्या आमच्या बाबाचेर रुजाय सायबिणीचे विणवणेन शुभ आशिर्वाद बेसावा ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागीवन निती आंकवारी रुजाय सायबिणीचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या ससनांक. मिकियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा इफ्राता जुदाच्या कुळा मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो ओरूम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोरयान सोर्वीसपोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो चोमो इस्रायलाच्या पुतां धुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेच नांतावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमांचे पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सहभाग गावून हे भाशेन जातलो. Sorvespora sove, purgato carismace. Sabab. Sorvespora sove.
सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी ताची भाव पावून सोडली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ही खबर दितेल्यांक लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हळें, ही आसा म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तितलेय मनीस म्हजे भाव, भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, आयज खुशालकायेन आनी भावार्थान रुजाई सायबिणीची ही परब आमी समोरुमता. वर्साच्या वर्सा सायबिणीची ही परब आमी करता. वर्साच्या वर्सा रुजाई सायबिणीचीच परब न्हय, पूण दुसऱ्योय सायबिणीच्यो परबो आमी करता. फातिमा सायबिणीची परब, लोर्दी सायबिणीची परब, पेरपेस सायबिणीची परब, दुकेस सायबिणीची परब आनी अश्यो जायत्यो सायबिणीच्यो परबो आमी करता. एक धाकटुलो असो प्रस्न आमी आमकांच करूंक जाय. सायबिणीच्यो अश्यो परबो करून हांव कितें शिकलां? वर्साच्या वर्सा ही सायबिणीची फेस्तां आमी करता. हांव कितें शिकलां? म्हजो घोराबो कितें शिकला सायबीण मायलाच्यान? हांव दुसऱ्यांक कितें शिकयतां?
What did I learn from Mother Mary over the last so many years? हो एक प्रश्न आमी आमकांच करूंक जावो. भाव भयणीनो, सायबीण माय लागच्यान आमी शिकोंक ना न्हू, शिकल्या आनी दुबाविरीन तिचे लागच्यान आमच्यांनी जायतें शिकोंक जाता. कित्याक जिविताची ही आमची भावार्थाची यात्रा आमी करतना ओत्मीक जिवितांत आमी वाडोवंक मारिया जावन असो एक व्हडांतलो व्हड नमुणो वो सुपूर्ण नमुणो बद्दल म्हणूंक जाता. जेजूच्या सिसा मदें मारिया सुपूर्ण नमुणो आनी त्या पासत तिचे कडल्यान आमच्यान शिकोंक जाता कशें आमच्यांनी जेजूचें गोवाय ह्या संवसारांत जावपाक जाता. आनी आयचो विशय तोच, मारयेच्या पावलांनी आमची पावलां घालून जेजूचें गोवाय जावया. संतोसाची खबर, मोगाची खबर, मोगाचो संदेश दुसऱ्यांक संवसाराक दिवया. मारये भाशेन जावंक, मारये भाशेन जे भाशेन गोवायकी दिली तशें जावंक, तशें करूंक भाव भयणीनो आगोड वस्तू करपाची गरज ना. आगोड जे जायना तसल्या वस्तू करूं, साद्या वस्तूंनी ज्यो मारये भितर आमी पळयता त्यो साद्या वस्तूंनी आमी जेजूचे अखंड गोवाय जावपाक जाता. थोड्यो वस्तू आमच्या नियाळाक आमच्यान घेवंक जाता त्यो म्हळ्यार मारिया भाव भयणीनो जेन्ना एलिझाबेथीच्या घरान भितर सोदता कितें करता ती थंय. मारिया एलिझाबेथीच्या घरान भितर सोदता तेन्ना मारिया देवाचे उपकार आठवयता. देवान आपल्या सगळें केल्ल्या बरेपणाचो, देवान आपल्याक दिल्ल्या देण्याचो उगडास करता आनी देवाक एक व्हडलें लांबदीक दिनवासीचें गीत गायता. देवाचें उतोरी आमकां हेंच शिकयता. देवाच्या मोगाचो उगडास कर आनी देवाची वाखाणणी कर. स्तोत्रां 90 आनी 5, स्तोत्र 100, 118 ही जायतीं स्तोत्रां आहात. थंयसर अशें मेळटलें, सर्वेस्वर कितलो बरो, ताचो मोग सासणांक तोखता, ताची वाखाणणी कर. द लॉर्ड इज गूड, हीज लव एंड्युअर्स फॉर एवर, थँक द लॉर्ड. भाव भयणीनो आमच्यांनी हें करूंक जाता सगल्यांनी, कित्याक देवान आमकांय सगल्यांक आपल्या देण्यांनी आपल्या बरेपणान भरल्यात. जेजू आपल्या जिवितान हें करता, बापाक दिन वाचता. आमी ताची देख घेवंक जाय. भाग्यवंत पावलो म्हणटलो सगल्या वेळार देवाची वाखाणणी कर, तेसलोनिकारांक बरोवन सगल्या वेळार. आनी ही देवाची खुशी, मारयेन देवाची खुशी केली. हांव देवाची खुशी करूंक सोदता जाल्यार भाव भयण आमी देवा सवे उपकारी मनशां जावंक जाय. आमी देवाची थांबोन आसतना वाखाणणी करूंक जाय. त्या पासत हें मनान दवरुया आनी आमच्या जिवितांत हें करुया. आनी हें करूंक भाव भयणीनो आमी एक बोन करूंक जाय आमच्या जिवितांतलें, आनी तें म्हणल्यार पिरंगोणें, गुणगुणप. आमी जायतीं जाणां पिरंगोता, गुणगुणटा. बाजारान गेलीं गुणगुणटा आनी कोणाच्या फुंगसांक गेलीं गुणगुणटा. घरांत कितलीं गुणगुणटा, पिरंगोता. हें सारकें ना, हें सारकें ना, हें ना म्हजे लागीं, तें ना म्हजे लागीं. तुमीच न्हय, पाद्री माद्री सुद्दां आमकां हो एक वसो कसो जाला. आमचें सैम कशें जालां, एवरी डे वी ग्रंबल. सगलीं न्हय जायत पूण चडशीं जाणां जाल्यार पळयात जिवितांत आमी कितलीं पिरंगोता. मारये लागीं कितें आसलें काय बाबडे कडेन? मारयेच्या घरांत कितें आसलें? तिच्या घोवाची जोड कसली आसली काय? आनी तरी पूण मारिया देवाचे उपकार आठवयता, उपकार ही रावता. लायफ ऑफ थँक्स गिवींग. एकाच उतरान मारयेचें जिवीत लायफ ऑफ थँक्स गिवींग. म्हज्यान तें करूंक जायना काय? देवाची खुशी करतलो जाल्यार देवाची वाखाणणी कर. 1 Thessalonians 5:16 देवाची खुशी कर. दुसरी वस्त जी म्हज्यान मारये कडल्यान शिकोंक जाता ती म्हळ्यार भाव भयणीनो मारये भितर आमी हें पळयता जेन्ना ती एलिझाबेथीच्या घरान भितर सोदता ती वयल्या वयर वचोंक जाय म्हणून खबरेक वचोंक जाय, तिका भेटेक वचोंक, तशें न्हय. पूण खरेंच काळजान थावन हुस्को धरून मोगान वेता, तिचेशी रावता, तिची खबर घेता, तिची सेवा करता. 3 म्हयने. आयज भुरगीं आपल्या आवय बापायची सेवा करूंक फाटीं फुडें सरतात. भुरग्यांक आयज आवय बापूय जल्म दितलो आवय बापूय जोड जाला. हांवेंनूच कित्याक करूंक जाय? हांव एकलोच हा, हांव एकलीच हा, दुसरी ना तेजी भुरगीं, दुसऱ्यो ना ताज्यो सुनो.
आवय बापाय सोवें असलें चिंतप आमचें. हो भाव भयणीनो, मारये भितर दुसऱ्यांचो हुस्को, दुसऱ्यांची सेवा. काना गांवांत लग्नाक गेली थंयसर तिका हुस्को जालो, तिसो ताका एके भाशेन उचांबळ मातशी ती हुस्क्यान बरोवन जेजूक म्हणटा बाबा तांचो सोरो काबार जाला, ती लॉजीक पडोवंक शकतात. तांचे पासत आपूण जेजू लागीं उतर घालता. भाव भयणीनो, म्हज्यान तें करूंक जायना काय? आमच्यांनी तें करूंक जायना काय? दुसऱ्या सोबें दोयाळ्यो करण्यो, दुसऱ्या सोबें हुस्को, दुसऱ्या मोग. जेजू खूद दोयाळ जावंक उलो मारता, दोयाळ जावं. लुकाच्या शुभ वर्तमान उदीक करून जेन्ना जेजू बऱ्या सामारितांची वपार सांगतलो, थंयसर शेवटाक लूक चॅप्टर 10:37 हांगासर म्हणटलो, तुवें तशेंच कर. त्या सामारितान मनशान केला तशेंच तुवें कर. ते कोण पाद्रीन केला, त्या लेवितान केला, तशें करिना काय. तो पाद्री ते सायडीन ताका जखमी जाल्ल्याक पळयता, कुशीन वेता. लेवीत ताका जखमी जाल्ल्याक पळयता, कुशीन वेता. पूण हो सामारितान, जाका व्हडली शास्त्राची वळख नासली, देवाच्या उतराची वळख ना, हो मनीस त्या गोरजेवंताक सांपडल्या, आकांताक सांपडल्याक आदार करता. जेजू म्हणटा तुवें तशेंच कर. आनी एक फावट एक मनीस येता जेजू लागीं म्हणटा, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें बरें करूंक जाय अशें जाता. आनी जेजू म्हणटलो ताका, आज्ञा सांबाळ, आज्ञा सांबाळ. त्या पासत भाव भयणीनो, हांव म्हजें जिवीत दोयाळी कोन्यांनी बरोवंक सोदता जाल्यार हांवेंय देवाचे जे नेम कायदे आसात, आज्ञा त्यो सांबाळूंक जाय. एके वाटेन हांवें म्हजें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी बरोवंक जाय, दुसऱ्या वटेन म्हज्या भितर जें वायट आसा, हांव राग रोखडोच धरतां, हांव रोखडोच राग धरतां, रोखडोच उजत कोत्तां, आर्गुमेंट कोत्तां, हांव उलयनासतना रावतां, हांव दुस्मानकायेन रावतां. हें म्हाका सोबना. भाव भयणीनो, भाग्यवंत पावल एफेसकारांक बरोवन म्हणटलो, आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जियात. तुज्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिये. आमी सगळीं क्रिस्तांव आनी आमकां एक जबाबदारी आसा, आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें. आनी त्या पासत मारयेच्या जिवितान बाबा ह्यो दोयाळ्यो कोन्याचो लायफ फूल ऑफ गूड डिड्स. मारयेच्या जिवितान कितें खंय वांकडी कोरणी आहा, खोटी कोरणी आहा दिसना. लायफ फूल ऑफ गूड डिड्स. आमचेंय जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी, दोयाळ्या कोरण्यांनी, कोणाची जात पळयनासतना, कोणाचो धर्म पळयनासतना, कोणाचो रोंग पळयनासतना आमी दोयाळ्या कोरण्यांनी करीत रावंक जाय. जितल्यो दोयाळ्यो कोरण्यो कोत्ताय, तुका सर्गीचे वाटेर तुजी वाट सोंपी जाता. तूं जेन्ना बऱ्यो कोरण्यो कोत्ताय, तूं सासणाच्या जिविताक उतरतलो. ही जेजूची उतरां. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, मारयेच्या जिवितांतल्यान म्हज्यान आनी तुज्यान शिकोवंक जाता तें म्हळ्यार भावार्थ. ती भावार्थाचें तिचें जिवीत, भावार्थाचें जें उतर तिणें देवाक दिलें. ही आसा हांव सर्वेस्वरा तुजी चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणें. हें उतर दिलें, ती आपल्या संवसारान आससर त्या उतराक विस्वाशी रावली. लायफ ऑफ फेथ एंड कमिटमेंट. तुवें आनी हांवें देवाक उतर दिलां. आमी सगल्यांनी कितलेच फावटी देवाक उतर दिलां, घडून पाळलां काय. बरी करून क्रिस्माच्या संस्काराच्या वेळार हांव तुजो गोवाय जातलो, हांव तुजो गोवाय जातलो. ह्या संवसारांत, ह्या समाजान हांव तुजो गोवाय जातलो म्हणून उतर दिलां. भाव भयणीनो, आमी एक फावट क्रिस्तांव म्हणून दाखोवंकूच लोचता. हांव क्रिस्तांव म्हणून दाखोवंकूच लोचता. गोवाय कसो जातलो काय. आमी भियेता. आमी भाव भयणीनो मातशें तरी बदलल्या काय. गेलें वर्स, गेलीं 2 वर्सां पेंडेमिकान जायती आमी कश्टवल्या. पूण हांव सुदरलां काय. म्हज्या उत्मीक जिवितान हांव कितें तरी सुदारप जालां काय. म्हज्या उत्मीक जिवितान कितें तरी नवें येयलां काय. इज देर एनी चेंज, इज देर एनी रिन्यूवल इन माय स्पिरिच्युअल लायफ. 2 वर्सां गेलीं काय तशींच. 2 वर्सां फाटीं अशें बसोंक मेळटालें काय. आयज सगळीं जाणां आमी एकामेकाक हात दितलीं, वेंग मारतलीं. पूण 2 वर्सां फाटीं हो कसलो प्रसंग आसलो काय आमचेर, कसलो आकांत आसलो. हात दिवंक भियेतालीं, कुशीक रावंक भियेतालीं, फुड्यान रावंक भियेतालीं. देवान हें सगळें पयस केलें. देवान आमकां परतून
आमकां परतून ही कुशालकाय दिली एकठांय रावूंक एक वेळ सोंपेपण गेलें ही पिडा आसली वसो आसलो पयस केलो पूण हांव सुदारना काय हाचेर नियाळ करूंक जाय भाव भयणीनो हें सगळें पळोवन हांव म्हजें जिवीत बदलोंक ना जाल्यार जंयसर जेजू एके सुवातेर म्हणटा तुजें जिवीत बदली नाय जाल्यार पातकान मरतलोय आनी पातकान मरप म्हणल्यार सगळें जें जेजून आमकां जोडून घेतलां तें आमी सांडोवंक शकता मिसाचे भाव भयणीनो आयज जेन्ना पोरबे सुमयार मारयेक आमी मान दितना भावार्थाचें जिवीत वाडोवंक प्रयत्न करुया उगडास धरुया जेजून कितें म्हटलें तें मारताक कितें म्हटलें तेजो भाव मेलो पळय तेन्ना मारता तूं बावाट दवरशी देवाची मोहिमा पळयतलें बावाट दवरशी बावाट दवर आनी म्हणून ती म्हणटी वय सायबा संवसारान येवचो आसलो तो तूंच म्हूण हांव बावाट दवरता आनी तांच्या कुटुंबान एक व्हडलें विस्मीत कोत्ता त्यो व्हडलें विस्मीत मेलोल्या तेज्या भावाक जिवो कोत्ता व्हडली कुशालकाय भाव भयणी तुज्याय घरांत ही असलीं विस्मितां असल्यो मिलाग्री करूंक जाता तुजोय घोराबो देव मोहिमेन भरूंक शकता देव भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान हांवें पळयता धाकटुलो गांव तो बेतलेहेम एफ्राता थंयसर आदी फुडेंच सांगलेलें एक व्हडलें विस्मीत जावचें आसा थंयसर सोडवणदार जल्माचो आसा देवाक तांक खा भाव भयणीनो धाकटुल्या सुद्दां गांवांत एक व्हडलें विस्मीत करूंक तुजोय घोराबो घोडेक धाकटुलो तुज्याय घोराब्यान देवाची विस्मितां जावंक शकता बावाट धरूंक जाय आनी त्या पासत मारये वरवीं उदी करूं मारयेचे देखी वरवीं मारवीर मोजती आमी बावार्थाची मनशां जावया आनी सरशेवटी भाव भयणीनो नियाळ सोंपयतना हांव हांगासर मडगांवां काम करतालो 4 वर्सां आसलो ग्रेस चर्चीन थंयसर हांव जेन्ना जाणट्यांक पिडेस्तांक कोमिया दिवंक येतालो तेन्ना एक दादलो थंयसर म्हाका मेळ्ळो आनी हो दादलो आतां सदांच जाणटो जाल्लो तो पूण ताच्या तोंडार वेगळीच हांसो आसतालो ते एक वेगळीच कुशालकाय आसता आनी ताका विचारलें एक दीस हांवें म्हणलें सदांच कुशाल खदांच तूं बरो दिसता म्हाका तुज्या आसतो तेणें मागीर असो बॉल्सान आपले हात घातलो आनी ताणें म्हटलें फादर हो सिगरेट म्हणून आपलो तेर्साचें मागणें म्हजी बायल मेली फादर जेन्ना म्हजी तिगांय चेडवां धाकटुलीं आसलीं आनी भुरग्यांक ल्हानाचो व्हड करूंक घोराबो म्हजो तेर्साच्या मागण्यांतल्यान म्हणटा भाव भयणीनो हेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबार्थान बापा मुखार ह्या वेळार दवरुया आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोतव्याशांनी देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकूंक आनी ह्याच गोडसाणीचो अनुभव आपल्या हाताखाल आसलेले पवित्र सोबेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी न्हय सेवा घेतिल्ले पूण सेवा करतले जावंक आनी ह्या वरवीं आपल्या बऱ्या वावरांतल्यान दर एका नागरिकाच्या जिवितांत कुशालकाय हाडटले जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया गोराबो मोगाच्या आनी सेवेच्या तत्वा मुल्याचेर बांदून हाडूंक आनी पवित्र गोराब्या भाशेन आमचे गोराबे समुदाय आनी फिरगोस पवित्र करूंक रुजाई सायबीण मायेच्या मजूतीन देवा लागीं मागुया
सायबीण मायेन आमच्या नावेलींच्या दर एका गोराब्याचेर आमच्या वावरा दोंद्याचेर गोंयांत तशेंच परदेसांत वावुरतेला आमच्या भयणी भावांचेर आनी आमच्या गांवचेर आपली सुबां बेसांवां घालून आमकां सगल्यांक आपल्या आसरा काल बालगून दवरून म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा काय आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान सगळे आयकून घे आनी समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. ध्याना थरचे वेळार आमी गीत गावया. गितां स्वांत C37 पेज 44. तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. उबी रावया. म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारये रुजाय सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव. तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर
सोरारी संसार बोला तुझ्या वैभवा सोरारी संसार बोला तुझ्या वैभवा 온sor기 누가 소이소 소메스포라치나위 예다다가소 소메스포라치나위 예다다가소 온sor기 누가 소이소 बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची खोड आनी रोगत आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनी कोरोराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक खोरात Pavarta sagot porgotuya 소미야 지수 밤이 온도같아 Eka site pieta 네 바울이 너의 와리소 아미 두제 모런 골골다 बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपरांचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कोर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखार मोळ पोळयोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई संगाती बायगोन झुजे तिचो पोती बायगोन 2 दुतां आनी सोरकांनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोरपदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन सोगली बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी रासोड चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली आमच्या काळजान येवन मारयेच्या पावलांनी चलून जेजू गोवायकी दिवंक तुका आनी म्हाका आपोवणे करता. शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजें एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद शेवतना आमी गीत गावया. तुका आमची गरज. गीतचवाक D43. तुका
प्रार्थूया. कोनवळ्या बापा भाग्यवंताक वारमारे रुजाय सायबिणीक आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते साकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. मातशें बसुया. बोवडीनो सगळे खुशालकायेन बरोवन आनी सगळ्या काळजाच्या उमाड्यांनी खरीत भशेन म्हज्या बरोबर वावुरतले पाद्री बरोबर फादर विलियम, फादर डायलन, फादर डायगो एंड फादर एल्वीस हांच्या नांवान आनी आमच्या गांवांत आशिल्ले सिस्टरींच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांक आपुरबायेच्या जावं ह्या फिरगोजेन जियेतात रावतात आनी हे फिरगोजेंतलीं भायर आसात, जावं परदेसांत आसात, जावं गाल्फाक आसात, जावं UK आसात, जे US, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपाक आसात, तितल्यांकूय खुशाल सायबिणीची परब हांव दिता. आयज तुमच्या बसत हांव देवाक आर्गां दिता. देवान तुमचे उद्देशी जायतें बरेंपण ही फिरगोजेक आयलां आनी येतलें. म्हणटच भोवडीनो ही फिरगोज नाविलची फिरगोज एक फामील आनी एक फामील कशी आमी आयज देवाक आर्गां दिवंक आयज हे मिसा बलिदानान सकाळीं आनी आतां एकठांय जाल्या तो देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं रुजाय सायबिणी उद्देशी आनी ही फिरगोज बावार्थान एकवटान आनी गोवायकी दितली फिरगोज जावंक हांव मागता. नाविलकारांचें फेस्त म्हळ्यार एकदम पेजादीक उर्बेन भरलेलें आनी गोणगोणाचें अशें आमी म्हणटा. आयज आमच्या घरांनी बी सोयरीं धैर्य आयिल्लीं आसात, तांकांय बी आमी मोगाचो नमस्कार आनी उखार दिता. बोबडीनो आयचें नवें आनी सगळें आयचें फेस्त सगळें बरे भशेन जालें, शिस्तीन मांडावडीन आनी बरे भशेन जावंक जाय तांणी आदार केल्लो आसा. देखून हांव काळजांतान सगल्यांक दिनवासता. आमी माडी उंदूच्या वर्सा आमचें करूंक पॉल बेलो आनी एडवीन आनी ताच्या सांगांनी आदार केलो, तांकां खरीत भशेन हांव दिनवासता. हांव काळजांतान दिनवासता म्हज्या फाब्रिकाच्या मेंबरांक नाझरेत फालेरो, फिलू रॉड्रिगीस आनी शांती. ही म्हजे बरोबर नाझरेत ट्रेजरर एटर्नी फिलू आनी शांती मेंबर कशें खूब भावर करतात. जायतो सगळो संतोकोस आनी सगळो सौखार आनी आदार दितात, वेळा वेळार मिटिंग्यो करून आनी भशेन इगोर्जेक कितें जाय पळय तें फावो ते भशेन करूंक. देखून ताणें दिल्ल्या सौकारा पासत तुमच्या नांवान तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी सेवा धरून चलोवंक समेधाधर्मीक समिती आसली, जावं आमचो भाव लियांद्र, सेंड्रा, एंटनी, मीना आनी विल्फ्रेडा सगळीं वाचपाची तयारी बरे भशेन केली. तांकां आनी वाचतल्यांकूय बी सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. असोदाराचे म्हणण्यारी आसात, ताणें वेळ काडून सगळीं आयलीं युकरिस्टीक मिनिस्टर्स, तांकांय बी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आना सिक्वेरा ही आमचे भयणीन आमकां फुलां करूंक आदार दिला. आमची PPCची मेंबरां सगळीं एस्को तशेंच सगळे वाडीची मेंबर आसात, तांकांय बी जायतो थोकूच ताणें घेतला, जावं कलेक्शन करूंक, कॅन्टीन करूंक, अदी करून कॅन्टीन करूंक जाय तांणी आदार केला. थोड्यांच्यो वस्तू केन्नाय खोपल्यो, केन्ना खोपोंक ना, पूण तरी आसतना ताणें बऱ्या मनान घेतलें. सायबीण बाईन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कॉन्फ्रन्सीच्या वांगड्यांक सगल्यांक जाणीं ट्रॅफिकाक आदार केला, तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत सिस्टरी आसात. सिस्टरी आसप म्हणजे एक बरेंपण आनी खुशालकाय. आमचे SFN सिस्टर्स, RMI सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स आनी फातिमा सिस्टर्स, तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कॉपेलांव आसात, फादर युस्ता काब्रियो, तेलावली आनी दवरली, फादर अनिल कुमार, सगळो आदार दिल्ल्यां खातीर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तसोच फादर डॉमिनीक नोरोना, जोरीवाडो, जोरी आयज इगोर जाल्या पूण फाटल्या वर्सांनी आमकां ताणें आदार केला, तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. बावडीनो आमच्या गांवांत नाविलच्या जायते पाद्री माद्री आसात, संवसाराच्या जायत्या कोणशांनी वावर करतात, तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा आनी वापुणी वाडो म्हण मानता. आयज आमचे मदें फादर एडन आनी फादर इरिन्यो आसा. फादर इरिन्यो पिलारचे संस्थेचो तो कालकटा आसता, आयज फेस्ताक आमचे मदें आसा. आनी फादर एडन पातकूर कसो आमचेच गांवचो तो कोडताली आसा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हण मागता.
SSV लिजनर ऑफ मॅरी मागण्यांचो जमो कॅटिकेस युथान जायतो आदार केला हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा फकत आमचे वॉलंटियर्स जे आसात साबार तरेनी वॉलंटियरींग करून ताणें आदार केला सकाळचो तेस करूंक आपकुशेन सकाळ फुडें येतालीं पॉल रेबोलान ताचे सांगात्यान वाजूंक जेम्स डिसा नॅश कार्नेरो वॅनन पेरीस हांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आयज आनी आदीं आमकां आदार केला ब्रादर डिओन रॉड्रिगीस तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागून तो चिंता तें करूंक देवान ताका कृपा दिवं म्हण मागता आल्ताराक फुलां घालूंक आनी फुलां न्हिटोवंक आलिशा आनी रेमी हाणें आमकां आदार केला तशेंच भायल्यान बरे भशेन आमचे सायबिणींचो मुर्ती न्हेसोवंक आनी थंयसर आदार करूंक रेमंड गोन्साल्वीस हांणी आदार केला पेंडल दिला पेंडल करूंक लॉरी डायस सावंड पिटरसन पिरीस हांणी आदार केला लायव्ह स्ट्रिमींग बॉरिस बरेटो क्रुजांडो पेरीस आनी डायलन पेरीस हांणी आदार केला तशेंच GCTV मॅथ्यू लॉपस हांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा न्हयच फकत ताणें आयजूच पूण सदांच ते आमचे बरोबर आसात देखून तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ऑफिस स्टाफ आसा हेझल दिसा एनस इक्वेरा मर्लिन फर्नांडीस म्युरल फर्नांडीस अक्षय पेरेरा हांकांय काळजान आनी फ्रांस्किनाय आमची भयण आमकां आदार करता देखून आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो भाव पिटर तशेंच आमचे बरोबर आसलेले सेक्युरिटी अर्पण अर्मीत दशरथ आनी बहादूर हेय आमकां आदार करतात देखून तांकांय बी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो भाव मुजग करूंक हे दिसांनी सुमानभर नव्याण्णवच्या दिसांनी आमकां उमेद हाडूंक आनी सेत आनी ताचे बरोबर आशिल्ल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमकां सामचे बरोबर आमचे साकिस्तीन वावर करता आमचो भाव FX आनी इमान्युएल सदांच सकाळ फुडें येवन जबाबदारीन ते काम करतात देखून तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचे कुजनान वावर करतात सॅम आनी कविता तांचेय आमी आयज खेत भशेन उपकार आठयता आमकां सदांच आदार करतात एलिस्टर डायस एलिस्टर फर्नांडीस फॅलिक्स सिल्वान एल्वीस क्रूज आनी मिनिनो हांकां हांव काळजांतान दिनवासी कित्याक वरसभर ते आमचे बरोबर आसात कितें सांगत जाल्यार रोखडेच ते कामाक येतात भोवणीनो आमच्या गांवांत खेरीत भशेन गायन करूंक सदांच आमची इगोर्ज वयर उरता आनी गायन बरे भशेन जावंक आमचो भाव लेनोय गोमेंडीस आमकां वरसभर आदार करता आनी आयजूय बी दुसऱ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणां बरोबर ताणें आदार केला नव्यानांनी बी केला तर तांचे बरोबर आनी तांच्या भुरग्यांक युथांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा लेनोय म्हणटालो म्हाका फादर अंदूच्या वर्सा 20 वर्सां जालीं आपल्याक एका इगोर्जेन वाजोवंक लागलें आनी 20वें फेस्त आपलें व्हेरी देवान तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी सगल्यांचेर गायन करतल्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हण मागता साकिस्तीन आदार करूंक आमकां आदार सदांच सिस्टर मेना आनी सिस्टर आन्सरीन आनी आई बी आमची भयण सदांच आमकां आदार करतात देखून तांकां काळजांतान दिनवासी एंजल्स ऑल्टर सर्वस आनी TV हें घालूंक आदार केल्ल्यांक आमी आदार देव बरें करता करूं म्हणटा आमी काळजांतान सरकारी वडिलांक देव बरें करूं म्हणटा कलेक्टर आसा सदांच कसलें परमिशन आमकां दितात PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ट्रॅफिक तशेंच पुलीस सदांच नोयनांनी आनी हेराय दिसांनी बी सदांच आमच्या गांवांत ट्रॅफिक कंट्रोल करतात जायतें ट्रॅफिक कंजेशन जाता पूण तरी आसतना हे भाव सदांच सकाळ फुडें येवन हाजीर जातात देखून तांचे काळजांतान आमी उपकारी देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हणटा आमचो लोकल MLA उल्हास तुयेंकर आमचे सरपंच पॉल पेरेरा ZPC पुरू खाडदेवजो आनी वॉर्ड मेंबर्स आसात तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आबेडतान फुडता आजुनूय आमकां कांय आदार दिल्लो आसा ह्या दिसांनी बंदोबस्त करपाक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा पॅट्रीक हो आमचो भाव सदांच आमचे बरोबर आसा ताकाय बी देव बरें करूं म्हणटा इंटरसेसरी ग्रूप आनी इगोर साफ करूंक जाय तेणी आदार केला तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा बाबडे देवाचें उतर परगटूंक जायते पाद्री आयले तांकां काळजांतान देव बरें करून देवान आत्म्यान भरलेले पाद्री जावंक आमी मागता आयज आमचे मदें फादर झेवियर ब्रगांजा आसा आनी फादर झेवियरान आयज उपशम केला तो खेरीत भशेन वास्कोच्या इगोर्जेन वावर करता वास्को तो तांकां देवाच्या आदारान बरोव म्हण मागता तशेंच आमकां कुमसाराक कामलेट पाद्री येताले तशेंच फादर फ्रँको येतालो तांचेय आमी उपकार आठयता बाबडीनो तुमी सगळीं नावेलची भाव भयणां काळजान उदार आनी तुमचे हात सदवड मौन रून हें फाटल्या 1.5 वर्सान हांवें तुमचे मदें अणभवलां देवान तुमचेर सदांच आशिर्वाद घालो आनी तुमी सदांच बरें उतर आमकां दितात आनी तुमचें बरें उतर आसत जाल्यार आमच्यानी ह्या गांवांत जायतें वावर करूंक जाता देखून तुमच्या बरें उतरा पासत आनी तुमी दिल्ल्या सहकारा पासत आमी तुमचे उपकारी आनी ह्या गांवांत अदीक बरो भावार्था वद्दान आमी वावर करूंक आनी भावार्था वद्दान आमी आमची तशी तुमची वाड जावंक आमची मागणी जावन आसा बाबडीनो आयज खेरीत भशेन सिंधुदुर्ग कांयची भाव भयणां आमचे मदें आसात तांकां तांच्या मिशनांक जावं गरीब भुरग्यांक आदार करूंक आनी इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आदार करूंक कांय मद्दत जाय जर तीं आसात ती तुमी आदार करचो तशें क्लुनी सिस्टर्स एक हॉस्पिटल बांदूंक सोदतात
तांकांय बी तुमी आदार करचो हांव जाणा एकदम डिफिकल्ट पूण तरी आसतना आमकांच कितें उणें करून ह्या भाव भयणांक आमी आदार करया कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार करता देव आमचे गरजो मानून घेता म्हणटच तांकांय एकल्याक घालचें आनी दुसऱ्याकूय कितें घालचें आनी हे भाशेन दोगांयकूय सर्टिफाय करचें म्हण मागता CRM डिपार्टमेंट रोजरी स्कॉलान ताणेंय बी किरीत भाशेन जायतो तोकोस घेतलेलो आसा तर तांकांय काळजांतान देव बरें करूं आमचे युथाची भुरगीं स्टॉल घालतात ह्या दिसांनी तांकांय तुमी आदार करचो ह्या दिसांनी तियात्र आसात आमी इस्कॉलाच्या आदारा काडल्यात 16, 17, 18 आनी 19 तो त्या टिकेटीच्यो काडच्यो SSVP खरीत भशेन तांचेय शॉर्टी काडून तांकांय आदार करचो म्हण म्हाका ती गरिबांक जाय तो आदार करतात तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा भाव भयणो तुमी वेता आसतना आतां लूट करची न्ही आमचे वॉलंटियर्स दाखयता ते वाटेन एक्झीट गेट आसा ते सायडीनूच भायर करचें येव सायडीन आसा तेवसे सिमतरी आसात वाटेन आसात ताणें तीच वाट दवरची आनी दुसरी येवटेन आसात म्हज्या उजव्यान आसात ताणें ती पोस्टा लागीं आसात त्या दारवंटो घेवचो म्हण हांव मागतां 20 तारखेर आयतारा दीस आमी गांवभर जेजूच्या दोबाजीक परबे दिसा वैद संस्काराचें पुरसांव काडटलें मांडावळ पिपिसाच्या वांगड्या लागीं जातलें उमेदीन जशें सायबिणीच्या पुरसांक आमी रावल्या तशें तुमी हेय पुरसांग उमेदीन रावतले म्हण रावता जेजू आमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हाका खात्री आसा म्हणून तुमी खरीत भाशेन सगळो सहकार लास्ट टायम दिला तसो दितले म्हण रावता फाल्यांच्या दिसा आमच्या गांवांत आमचो गव्हर्नर गोंयचो PS सिद्धराम पिल्लाय 11:15 आपली भेट करूंक ह्या आमचे फिरगोडचेन येतलो म्हणटच म्हजो उलो सगळ्या फिरगोसकारांक तुमी येवचें आनी ताका आमी सगळीं बरो येवकार दिवया भोवणीनो हांव तर आयज तर हें म्हणोंक आनी हांकां ह्या म्हाज्या पाद्री भावांक हांव दिन वासूंक चुकलो जाल्यार म्हाका व्हडलें पातक देव पासून बक्षिचो ना म्हणटच ह्या बाबतान हांव खेरीत भाशेन आयज फादर डायलन फादर एल्वीस फादर विलियम आनी फादर डायगो हांकां देव बरें करूं म्हणटा फादर डायलनान सगळी जबाबदारी आपल्याचेर घेतली आनी सगळो थोकस घेवन सगळें बरे भशेन मांडून हाडलें दाखोवन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर एल्विसान जावं म्युजीक कॉयर सगळें केलें आनी जेवणा खाणाचो बंदोबस्त केलो फादर विलियमान सगळो सेवादोर बरे भशेन चलयलो मांडावळ सगळें कांय चाकूळ पिकूळ नासतना बरे भशेन ताणें सगळें मांडावळीन हाडलें सवकास देखून ह्या तिगाय म्हज्या बरोबर वावुरतेल्या पाद्रींक फादर डायगोन आपल्या कुमसारांक हाजीर जावन आमकां आदार केला उमेद सहकार दाखयला त्या पासत आमी काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर आनी तांच्या मण्यारपणांचेर तांचे गोरच्यांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण म्हजें खालतें मागणें जावन आसा ते जिवितान पाद्रीपणाच्या सदांच खुशालचें म्हण म्हजें मागणें बावडीनो एक म्हजो खालतो उलो हो एक म्हजें काळजान एक आशा आसा ह्या गांवांत हो गांव जावन आसा रस्त्यावर आनी जेजूची खबर जायत्यांनी आमच्यानी परगट करूं येता आमी थंय तर एक इलेक्ट्रॉनीक बोर्ड घातला ताचे वदेशीं जायत्यांक बरेंपण मेवलां आनी तेच भशेन आमी ह्या गांवांत कोण वाटेर पासार जाता आसतना जायते ट्युरिस्ट येतात जायते दुसरे धर्मीक भावार्थाची मनशांय बी भितर सरतात जावं हांगा पळोवंक जावं इगोर्जेन भितर सरोंक जावं वॉशरुमान वचूंक देखून एक म्हज्या मनान जातालें अशें एक ग्रोटो कसो बरो बांदूंक हांगासर म्हणटच हो ग्रोटो आतां फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान कार्डिनल फिलीप नेरी आमच्या गांवांत येतलो तेन्ना क्रिस्म दिवपाक तेन्ना ताचें उक्तावण करूंक म्हणटच कोणाक कितें आसा हाचे वयर सांगपाक ताणें म्हाका सांगचें आनी मदतूय तुमी करचें जावं आमचे भाव आनी भयणी ओवरसीज आसात भायर आसात तांणी ताका मदत केल्यार अदीक बरेंपण जातलें आसलें म्हणटच बाबडीनो आनी एक पावटी आमकां हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तर कोणाकूच चुकला जाल्यार भोगूस म्हण मागता कित्याक हांव घडीत चुकता आनीक चुकला घडी जायत कित्याक सगल्यांक हेजें नांव काडूंक ना तेजें नांव काडूंक अशें म्हणचें न्हय कित्याक आयज एक दीस म्हाका मेवता सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून आनीक तें तुमी मानून घेतल्या म्हण रावता जायतीं जाणां जायतो आदार करतात पयशांचो दुडवांचो बरेंपण दाखयतात आमचे सगळें जायते मोग दाखयतात जायतें बरेंपण दाखयतात सायबीण मायन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालो हें म्हजें मागणें जावन आसा आनी शेवटी आमचे कडेन एक पावर हावज आसा जावन आसा आमचो प्रेयर रूम येयात 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 कम बिफोर द लॉर्ड एन्ड थंयसर रावन तुजें सगळें जेजूक सांग जीजस इज द लिवींग लॉर्ड जेजू जिवो देव हें मातशें लक्षांत धरात आनी ह्या जेजूक तुमकां केन्नाच कांयच उणें करचो ना उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार रोजाय सायबिणीक मागणें हे भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूच्या वय जावंक विचून काडली तुका देव पोत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने
तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलोलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव आतां मागता ते उपकार म्हाका मेळशे कर, ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. मुगीच रावून तुज्यो गरजो रोजाय सायबिणी मुखार बाबार्थान दवर. हे देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियान बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान करपेन बोलले, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकता. हे सोंसतल्यांचे बोजोणदारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोशान हांव आतां मागता तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगळीं बरोबर म्हणया. नोमान बरें कृपेन भरलेले सर्वेस्पर जेताय आसा, दुसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मागीर ती मरे देवाचे माई आम्हा बादग्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सायबिणी